service lane is allowing green. I'm not sure of how they have synchronized. Yeah. I was just informed that they have done this, so I've come to disable it, how they have done it. What I was noticing, the service lane, though they're getting green, they reach here and they stop. This is not ये भाषा सर कशा एक व्हिडिओ तशें न्हू म्हाका फर्स्ट स्टार्टिंग हे आसा न्हू हो स्टार्टिंग सर्वीस लेन आतां सुट्टलो पयलीं ताका पास आसा फर्स्ट सर्वीस फर्स्ट सर्वीस लेन सेकंड वॉल जालें लेनाक हो स्टॉप आसा आनी रायट सायड लेफ्ट सायड परत मागीर तो एनएच आसा तो एनएच तो फुडली लेन आसा पळय ती सायड ती सुट्टली ती लेन सद्या आमी बंद दवरल्या कित्याक ते आमचें कन्फ्युजन आसा कितें करपाक जाय कितें कन्फ्युजन आसा जाल्यार कशी बेज आमी सेट करतले ते पळोवया लास्ट मागीर ही लेन यानी कॉन्फ्लिक्ट हांगा अजुनूय कॉन्फ्लिक्ट खूब आहा हांगा कॉन्फ्लिक्ट ना पळय तो असो वच म्हणटा आनी असो यो म्हणटा लेफ्ट मेळटलो ताका पण रायट मारता पळय ते हांगा पळय रायट सुद्दां अलाव केला आनी स्ट्रेट सुद्दां अलाव केला तो सिग्नल आतां चेंज जाला येस सर आयज सर तुमी फायनली परत एकदा पेडे जंक्शनाचेर येयले सर विजीट दिवपाक आयज कितें सर कितें इशू आज इशू ना आज आमी ट्रायल सिग्नल स्टार्ट केल्ले आनी आमी प्रॉमीस केल्ले लोकांक की आमी सिग्नल घातले म्हणून आनी अपूश आहा की ते अप्रूव जाल्ले ते इट केम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सगळे अप्रूव जावन आतां सिग्नल बसयले आनी मागीर प्रॉब्लम आशिल्लो द सिंक्रोनायजेशन ते कलेक्टरान मागीर आमकां डायरेक्शन दिलें सांगपाक एक ट्रायल बेसीस कर म्हणून सो आयज ते ट्रायल स्टार्ट जाला हांव जाणा पयले दिसा मातशें वयर सकला जातलें म्हण कित्याक थोड्या लोकांक संवय ना ती रावपाक कित्याक तांकां सिग्नल केन्ना नाशिल्ले दुसरे सिग्नल आहा जाल्या पासून ते तोडटात सिग्नल तूं जाणा ते कट मारतात पास वचून सोदतात बट आनी थोड्या लोकांक सिग्नलाचें सिंक्रोनायजेशन कळना आतां सर्वीस लेन आमी पळयलो तो सर्वीस लेन सोडटा पयलो मागीर हायवे सुट्टा सेकंड पूण सर्वीस लेन हिंग पावले तेन्ना हिंग तांबडी दिसता तांकां म्हणून तेंगे ग्रीन आसा तांकां खबर ना ते फूल लेंथ वचूं जाता म्हणून सो हें सगळें आमी डिस्कस केलां कितें करपाक PI ट्रॅफिक सेलाचो आयलो पासून म्हापशेचो तेणें पासून कितें सजेशन दिलें आमचो तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो बसतलो ते कडेन PWD सगळे कडेन बसून मागीर ते फायनलायज करतले आनी कितें करून रिप्रोग्रामींग करूंक जाय जाल्यार करतले नाजाल्यार ते फायनली ते आमचे ते आसात ते कितें करून फायनलायज करतात ते करतले सो ऑलमोस्ट आतां पेडे जंक्शन जे कन्फ्युजन जंक्शन आसले एक्सिडंट जाताले आतां सद्या खंयच्या स्पॉटाचेर सद्या तेंच्यांनी सिग्नलां घातलेलीं आसा आनी कितें टायमींग सद्या दवरलेलो आसा एक सिग्नलाचो एक सिग्नलाचो समवेर 20 seconds and sometimes 1 minute and 80 seconds but exact synchronization is not static in all the same timing कित्याक चड लोड ना जाल्यार त्याक चड टायमिंगाक दवरपाचो गरज ना हायवे जे आसा चड लोड आहा आनी चड टायमींग पासून दवरूंक जायना तांकां बेगीन सोडूंक पडटा सो ते सिंक्रोनायजेशन डिपेंडींग ऑन द सिग्नल द सर्वीस लेन एंड द ट्रॅफिक तेश करून केलो आहा थोडे सो आतां लोक येतात ते रॉंग सायडीन येतात थिंगाय पासून ते काट मारतात आनी तांकां दिसता ते रायट त्या सायडीन वचपाक कित्याक सिग्नल आहा देखून ते काट मारतात इट इज रॉंग तो लेफ्ट सायडीन तो सर्वीस लेन आहा तो म्हापशा भितर वचपाक पूण लोक ह्या सायडीन येता आनी तांकां दिसता ह्या सायडीन येवपाचो तें खबर ना येयले जाल्यार स्ट्रेट येता म्हूण मेळपाक मातशे 2-20 सेकंदां रावपाक पडटा मागीर तुजो रस्तो मेळटा पूण अशें करून कट मारून रॉंग सायडीन वचप मागीर तेच तेंगे लायफान डेंजरान घातात मागीर तुका जाण एक्सिडंट कितें जाल्यार इन्शुरन्स कोणूय फारीक करना आनी वयल्यान गुन्यांव तेंचो जाता सो आय आस्क पीपल आय अपील टू द पीपल प्लीज हॅव पेशन्स इट वील बी अ लिटल बीट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर अ लिटल टायम बट वी वील हॅव अ सिस्टम इन प्लेस वीच वील बी अ डिसिप्लीन एक पाटी हो डिसिप्लीन आसा तुमी भायर गांवांत गेल्यार तुमी सगळे सिग्नल चोयतात आमी हुंयचे भायर स्टेडीयम वचून गेल्यार तुमी सिग्नल फॉलो करतात गोंय कित्याक करनात इट वी मस्ट फॉलो द सिग्नल्स एवरीवेर एंड देन इट बिकम्स प्रॉपर कित्याक कोण चलोन वयता कोण क्रॉस करता तांकां पासून तेंची सेफ्टी आमी चिंतूंक जाय न्ही सो आयज जे सिग्नलां घातला सर ही आयज फायनलायज ना हेचे
अंडर ट्रेलिंग बेस चालू आहे ट्रायल ट्रायल सध्या चालू ट्रायल आहे बेसिस ओके सो वेन इट विल बी फायनलाइज लाईक तो एक विकाचो ट्रायल आसा एक वीक मागीर ते रिव्यू घेतले दे वील डू रिव्यू ऑन अ डेली बेसीस तेंय सांगता तुमकां कित्याक वी कान वेट ओनली फॉर 7 days बिकॉज एक दिसाक टायमींग आसता हेवी ट्रॅफिक लेस ट्रॅफिक स्कूल टायम ट्रॅफिक सगळें अशें करून आसा so we have this kind of traffic they are monitoring all this and they will watch this and they will calibrate and they will synchronize these signals according to it. लास्ट क्वेश्चन आफ्टर इतले एक्सिडंट जावन फायनली आयज इन्स्टॉलेशन जाल्लें आसा इन फ्युचर जे एक्सिडंट जे इतले वाडटाले ह्या रस्त्याचेर जे दिसता एवॉयड जातले इट विल स्टॉप हांव एक सांगता तुमकां एक्सिडंट जाले ते हे जंक्शनाक अशें करून जातलो एक्सिडंट जाले आयल्यान म्हणल्यार बिफोर द जंक्शन ऑर आफ्टर द जंक्शन जाला हिंगा हे जंक्शना लागीं आयले गाडी मारपाक आयले गाडी पूण अशें करून एक्सिडंट म्हूण तूं रिपोर्ट घे आनी तूं फुडें आसा एक फावटी निलेश काब्राल आयलो तेन्ना सरकार तुमच्या दारी म्हणून असलो एक प्रोग्राम कसो केलो थिंगा आनी बोडगिनीन ते हॉलान बसून आशिल्लो तो तेन्ना कोण आयलो आनी सांगलें थिंगा हिंगा एक्सिडंट जातात हांवें म्हणलें ना एक्सिडंट जायना म्हण ते रिपोर्ट मागलो डीवायएसपीचो आनी डीवायएसपी रिपोर्ट धाडला सांगपाक लास्ट 6 months one minor accident happened here no major accident so आमगे ते आसा ते एक्सिडंट जालो इट्स नॉट एक क्रशिंग जालो but we don't want a tragedy to happen and it should not happen so that myth that accident zale mon I want to dispel this myth first and that was being used as a reason to block this entire both sides that is completely wrong unless you have data unless you have justification you should not do it because it was a dangerous zone I call this dangerous zone that is why we needed to have a solution this is temporary solution as a stop gap measure magir amka long gap measure long term measure is a vehicular overpass VOP vehicular overpass eta to approve kela ministry to zatlo I do hope that within 1 year we should try to have that thing as fast as they're doing the Porvorim flyover I think they will also do up this work once and then they will come कितें सांगूंक सोदता तुमी की आमी पळयलां की हे जंक्शन आसले एक नांव पडलेलें ट्रेडमार्क एक्सिडंट ट्रॅप ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार गोंयांत जे रोड जाले चालू जाल्या सगळे कडेन एक्सिडंट मॅक्झिमम जाल्या ग्रीन पार्का कडेन जाला कोलवाळे जाला मेजर एक्सिडंट जाल्या देवाच्या कृपेन आमकां दोनी हेच्या जंक्शनार मेजर एक्सिडंट जालो ना कितें सेकेंड थिंग जे काम करूंक जाय आसता हांगासर तेणी हायलायट करूंक नासलें हेच्या आदी कोणी करूंक ना जेन्ना कामसर सिलेक्ट जावन येयले तेच्या उपरांत जी मुवमेंट जाली हांगासर ती फास्ट जाली तेच्या उपरांत आमी जे मिरेशन पास करून घेवन सरांचे पासून लागून सरांनी जे सिग्नल पास करून घेतले सिग्नल बसोवन सुद्दां तुमी हायलायट केले आसतना पळय 2-3 म्हयने जाले तेका सुद्दां हांगासर लोकल ट्राफिकांनी ऑप्शन घेतले पोलिसांनी ऑप्शन घेतले ते जावचें ना कितें हें येता पळय तेच्या उपरांत परत कलेक्टरान मिटींग घेवन तेजेर सोल्युशन जालें की ट्रायल बेसीस आर्टिस्ट चालू करपाक त्या मध्ये सरांनी हे केल्या प्रमाणे ते काम चालू जालें आता प्रत्येक गोष्टीक मातसो टायम हो वयताच कितें आतां हें सुद्दां सॉर्ट जावचें मातसो टायम वयतलो सेट जावपाक कितें सगळें कितें सेट जायना आतां हायवे सगळे कडेन एक्सिडंट जाता म्हणजे हायवे सगळे बंद करतले अशें जायना न्हू कितें तरी सोल्युशन तेका आसूंक जाय सोल्युशन सद्या टेम्पररी काडलां सो आय होप कितें सांगूंक सोदता की आयज आमी फायनली पळयलां की इन्स्टॉलेशन जाल्लें आसा हे जंक्शनाचेर सिग्नलांचेर बरें दिसता की आतां ही सिग्नलां घातल्यान हांगासर आमच्या ऑनरेबल MLAन कट करून ही सिग्नलां आमकां दिल्यान कित्याक आमकां ही स्वताची वाट आनी जायते पारा भिरांत दिसताली कित्याक ट्रॅफिक इतले फास्ट येताले दोनूय सायडीनी क्रॉस करपाक जाल्यार आमकां त्रास जाताले ही सिग्नल पडलेल्याक आमकां दिसता आतां ट्रॅफिक मातशें डिसिप्लीन जातलें आनी लोकांनी मातशें डिसिप्लिनूय करूंक जाय हेल्प करूंक जाय पुलिसांक ट्रॅफिक तोडूंक फावना ट्रॅफिक लायट तोडूंक फावना आनी म्हाका दिसता हेच्या फुडें आनी केन्नाच एक्सिडंट जावचो येस सर आनीक हांव एक सांगूंक सोदतां आमी चिंततात की फकत हे लोकांक हे सायडीन रावतात तांकां बेनिफीट आसतलो म्हूण टेम्पररी पळय एक सायडीन पेडे कमरकाजान आगोय पासून लोक हे सायडीन येतात आनी ते हॉस्पिटलां वयतात इस्कलां वयतात
आनी सगळ्याक मार्केटां वयतात, सगळ्यांक त्रास जावपाचे देखून आमी जाणात कित्याक आमी मागणें केलें. पूण म्हापशेचे लोक पासून पेडे स्टेडियमा येतात, पेडे फॅसिलिटीज यूज करतात आनी हे लोकांक क्रॉसींग करपाक, परत वचपाक, स्कूल भुरग्यांक येवपाक वचपाक त्रास जाताले, डेंजर जाताले. सो इट इज नॉट जस्ट हे सायडीचे लोकांचे त्रास. एम्ब्युलन्स येवपाचे, एम्ब्युलन्स टायम, यू कॅन टेक टायम टू गो रावंड एंड रावंड ट्रॅफीक क्यूआन रावपाक आनी पावपाक. कोण सीक आहा जाल्यार बेगीन हॉस्पिटलां पावोवपाक तेका आनी बेगीन एम्ब्युलन्सां पावोवपाक कितें आहा जाल्यार डॉक्टरा पासून हाडपाक डॉक्टरान सांगूं जायना हांव ट्रॅफीक जॅमा उरलो म्हूण तेश कोन्न. हांव आयज येता आसतना परवरी ट्रॅफीक जॅमा उरलो कित्याक हायवे ट्रॅफीक पासून येताले आयज हांव ट्रॅफीक पणजेची ब्रीज बंद केले देखून सगळे ट्रॅफीक डायवर्ट जालो आनी रश जालो आहा. पूण एश कोन्न करूंक जायना, लोकां पासून आमी चिंतूं जाय. एंड दीस इज वाय आय एम ग्लॅड इट इज अ सोल्युशन नॉट जस्ट फॉर माय पीपल. आमगे मुगे 2 वॉर्ड हिंग येतात, 2 वॉर्ड म्युन्सिपालिटीचे आमचे हिंग येतात, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी, सातादार, मागीर पॅराडायज, प्रुडेन्शियल पॅराडायज आनी मागीर कामरकाजाना नागपूर सगळे आमकां येतात, बट पेडें पासून. बट आय एम लुकींग एट इट एज अ सोल्युशन फॉर द एंटायर एरिया. कालांगूटचे लोक पासून येताले, हिंगाचे आसागांवचे लोक येताले हिंग पेडे स्टेडियमा वचपाक, तांकां प्रॉब्लम जातालो कित्याक एक फावटी हायवेचेर येयला मागीर क्रॉसींग करपाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता. सो आय एम ग्लॅड दॅट वी आर एबल टू गेट सम सोल्युशन एंड आय डू होप दॅट दीस सोल्युशन वील वर्क फॉर द लॉंग टर्म मेजर फॉर द गूड ऑफ ऑल. One bed will take separate. एक्सप्लेन कर मातशें. कितें सिग्नल जे घातला आतां ट्रायल बेसिसाचेर कितें सांगूं सोदता, कशें कितें ट्रायल आसतलो सो हेचो? फर्स्ट आतां कितें केलां आमी जस्ट चालू केला ट्रायला. फर्स्ट ही लेन आसा पळय, सर्वीस लेन ऑन जाली. फर्स्ट लेन फर्स्ट लेन ऑन जाली. सर्वीस लेन फुटली काय 20 सेकंडाची सर्वीस लेन आसा. सायड बाय सायड मागीर ही फास्ट दिसता तशी ही चालू जातली. ही अरावंड 40 सेकंड आसा. सो हे ट्रायल बेसीस आसा. तशें कितें आहा तें मागीर पीक टायमार चेंजीस करपाचें. मागीर सेकंड लेन ही चालू जाता. हे आतां रावला हांगा स्टॉप आसा. ही 16 सेकंडाची. मागीर तेज्या मागीर ती चालू जातली. तेजें कितें जाता तें मातसो ट्रॅफीक जाता थंयसर, बट हे टायम चेंजीस करपाक सांगला ऑलरेडी, सजेशन दिलां. सो ते जातले, ते चेंजीस जातले अरावंड 55 सेकंड्स आमी ते करूंक शकता. मागीर ती लेन आसा वयली लेन, तेका मातसो एक स्टॉप मेळटलो 10 सेकंड. स्पीड लिमीट कितें दवरली वयतली हेचेर? स्पीड लिमीट एज पर ट्रॅफीक गायडलायन आसा तीच आसा. पण सायन बोर्ड हांगासर मारले वयतले? हय, सायन बोर्ड सांगला तेंच्यांनी मारता म्हणून. ओके. सो कितले सेकंडाचो ड्युरेशन आतां हो? हो आतां टोटल 40 प्लस 20 60 प्लस All different. डिफरंट आसा. सो सो अरावंड हायवेचे डिफरंट आसा आनी सर्वीस रोडाचे हय सेपरेट डिफरंट आसा. एक अंदाजे हायवेचो कितलो आसा? हायवेचो अरावंड 40 सेकंड्स आसा आनी एक 50 सेकंड्स. तो आमकां तेणी सांगला सजेस्ट केला चेंज, पूण कितें जातलो ऑन एंड ऑफ चेंज जातलो कित्याक आतां सद्या जस्ट ट्रायल केला, एक 2 डेज पयतले कशें. ओके. सो क्रॉसिंगाचें कशें कितें? क्रॉसिंगाक तेंच्यांनी दिला बायपास बायपास दिला. ओके. येस. कितल्या दिसाचो ट्रायल बेजो आतां? 8 डेज. 8 डेज.